फ्रियोळ मतदारसंघातले बेतकी प्राथमिक आरोग्य केंद्र। हे आरोग्य केंद्रात दिसाक सरासरी 300 दुयेंती तपासणेक येतात। वेरे, वागुर्मे, केरी, वळवय हेर पंचायती सयत तिवरे, माशल, बॉम्ब, अडकोण, सांतिस्तेव हेर वाठारांतल्या लोकांक हेच भलायकी केंद्राचो आधार जाता। मात सद्याक हे बेतकी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची भलायकी इबाडल्या। हांगा दोतोर, नर्स आणि हेर स्टाफाचो उणाव आसा। पण हांगा ह्या हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा, तशेंच नर्सी आनी सपोर्ट स्टाफ आसा तांचोय उणाव आसा। हॉस्पिटलाची सुवात आनी सद्या वाडटी लोकसंख्या पळयत जाल्यार हॉस्पिटलाची सुवात खूबच उणी आशिल्ल्यान हांगा येवपी दुयेंतीक खुबश्यो अडचणी फेस करच्यो पडटा। तांकां रांकेत उबे रावचें पडटा, खूब टायम वता। त्या भायर ह्या हॉस्पिटलाक गायनेक दोतोर जो आसा तो म्हयन्यांतल्यान फकत 2 खेपे येता। सो हांगसरल्या लोकांची मागणी आसा की त्या गायनेक दोतोरान किमान आठवड्यांतल्यान 1 दीस तरी हांगा हजर रावन रुग्णांक तपासचें। त्या भायर हांगा एम्बुलन्स ना, जी फाटले 4 वर्सां फाटीं 108 एम्बुलन्स जी आशिल्ली तिका अपघात जाल्ल्या कारणान 4 वर्सां जालीं ह्या हॉस्पिटलाक एम्बुलन्स ना। सो डॉक्टर केळुस्कर हांणी फाटपुरवण करून सद्या एम्बुलन्सीची वेवस्था केल्या। जानेवारी म्हयन्याच्या अखेर मेरेन हांगा एम्बुलन्स मेळटली आनी लोकांची सुविधा थोड्या प्रमाणात तरी जातली, गैरसोयी पयस जातल्यो अशी लोकांक अपेक्षा आसा। 2021 हे आरोग्य केंद्राच्या नव्या इमारती खातीर बुन्यादी फातोर घातलो, मात फक्त हे सुवाळ्याचो दबाचो जालो। अजून एक चिरो लेगीत घातलो ना। ते काम आमदारान लक्ष घालून मातशें बेगीन करून घेवंक जाय, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता। अडचण म्हणल्यार बेगीन बेगीन करीत जाल्यार आमकां बरें न्ही मातशें। आयज ना फाल्यां केन्ना तरी येवचें पडटात। बरोबर। हांगासरली फार्मासी आतां ताचोय दर्जो सुदारपाची गरज आसा। बेतकी हेल्थ सेंटराच्या अंडर तिवरे वरगांव, भोम, अडकोण, सावयवेरें, वळवय, जुवा, कुंभारजुवा अशी 7 सब सेंटरां आसात, जंय सगळ्यो मुळाव्यो सुविधा, वैजकी सुविधा ह्या हॉस्पिटलांतल्यान तांकां पावयल्यो वतात। हांगा फार्मासी आसा, फार्मासीची मातशें अपग्रेडेशन जावपाची गरज आसा, लोकांक रांकेत रावचें पडटा। त्यान भायर ह्या हॉस्पिटलांत सरभोंवतणच्या म्हणजे वळवय, वेरें, केरी, आल्ला, भोम, अडकोण ह्या सगळ्या वाठारांतले मेळोन ओपीडीच्या वेळार म्हणजे सकाळच्या आदेसाकूच जवळ जवळ 150 ते 200 दुयेंती हांगा तपासणे खातीर येतात। त्यान भायर दीसभर जर पळयत जाल्यार हो आंकडो सुमार 300 लोकांचेर पावता। 300 दुयेंती हांगा उपचार घेतात। त्या दुयेंतींचो आंकडो जमेक जर धरीत जाल्यार हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जाता तितले बेगीन जावपाची गरज आसा। थळावे मंत्री, आमदार ह्या प्रकरणान लक्ष घालतले, तशेंच भलायकी अधिकारी आसा ते फाटपुरवण करतले आनी हे जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जातलें अशी थळाव्या लोकांक आस्त आसा। बेतकी आरोग्य केंद्रांत हाडांचो दोतोर, अल्ट्रासाउंड ह्योय सुविधा नात। बेतकी हॉस्पिटलाची आनी एक गजाल म्हटल्यार हांगा जर खंयचो अपघात जालो जाल्यार हांगा ऑर्थोपेडीक म्हणजे हाडांचे दोतोर उपलब्ध नात। सो त्या खातीर लोकांक एक तर फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं पणजे GMCन वचचें पडटा। त्याच बरोबर अल्ट्रासाउंड ह्यो हेर सुविधाय हांगा उपलब्ध नात। पूण त्यो सुविधा जर उपलब्ध करतलो जाल्यार सद्याची जी इमारत आसा हॉस्पिटलाची ती सद्या पुरेशी ना। सो त्या खातीर जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जावचें आनी लोकांक ह्यो सगळ्यो सुविधा हांगा मेळच्यो अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक।